दिल्ली सावन अमित शाह येवं नाजाल्यार खंयचो केंद्रीय मंत्री साळगांवचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट तांकां दाखयतातच। मात गोंय सरकाराक गोंयच्या राजधानींतलो कोयर ट्रीट करपा खातीर ट्रीटमेंट प्लांट ना हें दुर्दैव। राजधानीत स्वागताक अट्रॅक्शन म्हूण नवखान्याचें दिवजा सर्कल केलां खरें, ट्युरिस्टांनी नाक दामून भितर सरपाचें। कोयराच्यो राशी कुसोवंक सरकाराक नेमकी दिवजा सर्कलाचोच वाठार सांपडला। पळयात रिपोर्ट। घडी आता दिवजा बरोबर कोयराच्यो राशी ह्योच गोंयच्यो हेरिटेज जाल्यात वा गोंयची हेरिटेज सरकाराक कोयरा समान कितेंय म्हणात। स्मार्ट सिटीच्या लिस्टांतल्यान पणजे शाराक गार्बेज ट्रीट करपाक प्लांट ना। पणजे दिसपट्टो 40 टन कोयर जाता, ताचो विलो लावपाची ताक सध्या आशिल्ल्या ट्रीटमेंट प्लांटा कडेन ना। हे पणजेचे दिवजा सर्कल राजधानीत भितर सरतल्यांक येवकार ह्या गार्बेजीन आनी त्या गार्बेजीच्या घाणीन। हिरा पेट्रोल पंपा लागसार वडयल्ल्यो ह्यो कोयराच्यो राशी, कुशिल्ल्या कोयराचेर भोंवपी मुस्का आनी कोयरांतल्यान सगळ्याक व्हांवता हे घाण उदक, सगळे चल्ले मांडवीत। पयलीं शारांत कोयरा विल्याक 2 बारीक प्लांट आशिल्ले। पाट्यार LIC कडचो एक चलता, दुसरो SBI कडलो GSIDCन बंद उडयलो। ट्रीटमेंट प्लांटा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कासकिसांव चल्ला। ताका लागून CCP कोयर व्हरून राशी मारतात दिवजा सर्कलाच्या वाठारांत। थंयच ट्युरिस्टांनी गजबजिल्ली सांता मोनिका जेटी, ही खंय राजधानीची ट्युरिस्ट अट्रॅक्शनाची सुवात। ते आमचो 2 प्लांट असले पाठो, एक SBI कडे प्लांट असलो तो आमी लॉंग बॅक GSIDCन बंद करपाक आनी ते सगळे तेंच्यान थंय गार्बेज असले ते मशिनरी हाडून प्रोसेस केलो, सालिगांवची मशिनरी शेड असली ती उडयली। सो आतां आमी कंप्लिटली 6 म्हयने जाले की तो प्लांट आसा तो आमचो कंप्लिटली बंद जाला। दुसरो पाटो प्लांट आसा पळय तो एकूच चालू आसा, तो आमकां सद्या सगळ्या पणजेक एकूच प्लांट आसा। म्हणटकूच आमी कितें केलें, बिहायंड हिरा पेट्रोल पंप दॅट प्लांट वॉज सपोज टू स्टार्ट लॉंग बॅक बिफोर 1 year, बट दॅट वर्क हॅज नॉट बीन कंप्लिटेड। तें काम जावंक ना। शेड रेडी आहा, तुमी पळोवपाक येता। पयलीं ती ग्रीन ट्रिब्युनलान गेली, थंय 1.5 वर्स उरले, खूब लिटिगेशनां जाली, मागीर ऑर्डर मेळ्ळी, थंय टेंडर करून प्रोसेस केलो GSIDCन, शेड बांदली आनी सगळें काम थोडे जवळ म्हाका दिसता थोडे इल्ले उरलेले वयर पत्रे घालपाचे आनी। सो हांव जेन्ना हांगा जॉयन जालो 1 वर्सा पयलीं मे म्हयन्यान, तेन्ना ते पत्रे घालपाचे उरलेले। सो बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रॅक्टर एंड GSIDC, सम टेक्निकल प्रॉब्लेम, that was not completed. So since that was not completed, but our plant at Pato, SBI, has to close, we have shifted some of our machinery, all trades, to process our garbage there in the plant, Hira Petrol Pump, behind Hira Petrol. So आम्ही ते काम सुरू केलं। आता कितें केलें, GSIDCन सगळे तेंचे टेक्निकल हे करून टेंडर केलो, रिटेंडर केलो। सो तांकां काम करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी थंय आमकां डायरेक्शन दिलें, थंय काडा म्हणून, कित्याक वर्कर्स आर नॉट यूज टू दॅट ऑल द थिंग्स। सो आतां आमकां अशें जाला परिस्थिती, वी डोंट हॅव एनी प्लेस, वी डोंट हॅव इन पणजी एनी 1 square meter ऑफ प्लेस टू ट्रीट अ गार्बेज। सो आमकां थंय ही प्लेस आमची आसली पयलीं, आमी सेग्रिगेशनाक थंय दवरलेली सेपरेट करपाक ते प्लेसीर, आमी फॉर द टायम बीइंग थंय तो हे केला, शिफ्ट केला। बिकॉज ऑफ रेन ऑल दीस ते मातशे प्रॉब्लेम जाला। सो आय हॅव ऑलरेडी डायरेक्टेड टू पुट अ प्लास्टीक ऑन दॅट। आतां हो बिहायंड हिरा पेट्रोल पंप आमचो प्लांट जर सुरू जालो की हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जालो। आतां तेंच्यांनी आमकां डायरेक्शन दिलां ती सगळेच काडा म्हणून तेंचे। सो आय एम नाव इन अ व्हेरी वॉट टू डू, खंय उडोवपाचें। आमकां पणजे कांयच जागो ना की ती गार्बेज व्हरून आनी खंय दवरपाक जागोच ना। हिरा पेट्रोल पंपा कडेन प्लांट उबारून जाय मेरेन दिवजा सर्कला कडेन कोयराच्या राशींचेर CCP आनी सरकाराचे अकलेचे दिवे पेटतले। तो मेरेन सगळे जाले गेले मांडवीला मिळाले। स्टुडंटा खातीर तुकाराम मराठेचो रिपोर्ट। पणजे सरपोळे फारावपी टोळी परत एक्टीव। सांतिने चर्ची कडेन एकल्या जाणट्या बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी काडून चोरांच्यो फुज्यो। बायल खंय फोणेची, सांतिने चर्चींत आयिल्ली। 2 जाण पल्सरीचेर आयले आनी गळ्यांतली सरपळी मारली। बोवाळ घालतकच लोक जमलो। पुलिसेंत फावटी घालपाच्यो कटकटी नाका म्हूण ती कंप्लेन करूंक सोदिना।
मारिया डायस हांव चर्ची वचपाक वयताले रायटान आनी ते अशें येताले येता आसतना तेणी हात मारलो म्हज्या गोळ्यार ते अशें म्हाका तेंकपाक पहिले कशें आसलें ब्लू शर्ट घायलो काडलो तेणी किती बाईक असली बायक कितें गेलें पल्सर म्हणटाय ते सायडी आहलोले सगळे आनी खंयच्यान गेले एसी गेले ते अशें गेले कितले लोक असले ते गाडी दोगूच जाण आहलो ते गाडी हे ती पल्सर ती मोटरसायकल किती नंबर पहिला तुम्ही बाबा चोवपा कडेन जावं ना देखून हांवें बोवाळ केलो कोणूच हें करूं ना हो एकलो येयलो फुडें आनी कितें जालें काय जाल्ली तेणी सोडपाय काडली सोडपळी आनी ताका मेदाल आहलो कितल्यांक जालें तुम्हाला हें आतांच 5 मिनटां 15 मिनटां जायी तुम्ही खंय रावता तुम्ही हांव फोंड्या खांड्यापार मिसांटी हय मिसाय हाली आमी पळयला चोरयो बिरयो दिवसा ढवळ्या जायत आसा कारण कांयच कंट्रोल म्हणटा तो पुलिसाचो ना सरकाराचो कंट्रोल ना लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्ली आहा ताजो हो परिणाम ही बाबडी भिताली ती म्हणटाली ना आपूण चल्ली आपूण कंप्लेंट करना खंय कित्याक मागीर ते आपल्याक परत परत आपयतले आनी आपल्याक त्रास जातले अशें लोकांचो आतां ही फिलींग जाल्या पुलिसा बद्दल की तांचे कडेन कंप्लेंट करत जाल्यार ते कंप्लेनंटाक सोदना म्हणजे कंप्लेनंट न्ही हाका म्हणजे जे क्रिमिनल आसा तांकां ते सोदून काडिना आनी वयल्यान कोण कंप्लेंट करता ताका त्रास जाता अशें तांचें फिलींग जाल्लें आसा म्हणून आतां सरकारान हाचेर विचार करचो आनी अश्यो ज्यो केसी आसा हाका धरचो क्रिमिनलाक हांगा खूब कडेन आमी पळयलें की CCTV कॅमेराज आसा हांगा विवांताचो CCTV आहा ते PNGचो CCTV आहा प्लस ते खंयच्यान आयल्या त्या रोडार CCTV आसतले ताजी चवकशी जावची आनी ह्या कल्प्रेटाक तरी धरचो थोड्याच वेळा आदी सांतिनेज फार्मसी कॉलेजी कडेन असोच प्रकार जाल्लो 15 फाटीं करंजाळे तोकार असोच मोटरसायकली वेले टोळयेन एके जाणटेलीचे गळ्यान सरपळेक हात घाल्लो बरोबर आशिल्ले नातीन बोळ मारिल्ल्यान चोर पळे प्रुडंटा खातीर चेतन गावस घेऊ एक ब्रेक